साधन सामुग्री जी आसा थंय ती सारखी ना हे सगळ्यांक स्पश्ट असून सुद्धा ही प्रतिष्ठीत अशी जी स्पर्धा आसा हांव खंयच्या स्पर्धेक कमी म्हणना पण ह्या स्पर्धेन जे विजेते ठरतात ते मुंबय वयतात अंतिम स्पर्धेक थंय सामील जावपा खातीर आणि थंय ते गेली 2 वर्सात अखिल मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेन गोंयच्या नाटकांनी पयले प्रायज मेळयला आणि हे पयले प्रायज जे कोणी नाटकां पळयले तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें टेक्निकली लायट साऊंड गेल्या वर्साचे दि फादर किंवा त्याच्या पहिल्या वर्साचे नितीन आपल्या महालेन दिग्दर्शित केल्ले टेक्निकली इतके साऊंड असले की आमचे लोक आज टेक्निकली कितके फुडें पावला हेच नाटकात सांगताली अशा वेळार कला अकादमीन ही नाट्य स्पर्धा ह्या वेळार दवरप ज्या थिएटरान लायट साऊंड यांची तर कमतरता आसात बाकीचे तुम्ही सगळे लोक जाणा की कितकी कमतरता थंय आसा म्हणून पण आम्ही थंय स्पर्धा घेऊ शकता होच हट्ट सगळ्यांक आणि थंय सारखे जावं शकता हे हट्टान प्रूव्ह करपा खातीर ही स्पर्धा थंय कला अकादमीन जाहीर केल्या आणि आम्ही एक विशेष खास पत्र धाडून तांकां सांगलां की कृपया ह्या वर्साक जोपर्यंत कला अकादमीचे थिएटर साधन सामग्री सहित जर बरोबर जायना तोपर्यंत ते स्पर्धा घेऊ नका डिसेंबर महिन्यात तारीख त्यांच्यानी अनाउन्स जावना काल त्यांचे क्रम जाहीर जाल्या खंयचे स्पर्धक कोणा फाटल्यान आसतले पण ते तशेंच आसता की 5 दीस रावता आनी मागीर ते डेट दिता तारीख दिता सो ती जाल्या आणि हेतून कितें जालां की सगळ्या स्पर्धकांकय खबर आहा त्यांच्यापैकी बऱ्याच स्पर्धकांनी आणि विजेत्यांनी बरे हांव नाव घेयना हांगा त्यांच्यानी फोन करून हांगा सांगला की कृपया तुम्ही हांगा दवरू नका म्हणून ह्या वर्सा स्पर्धा दवरू नका खूप डिफिकल्ट जातले म्हणून पण त्याचे कोणाचेच आयकपाच्या मनस्थितीन हांगाचे श्रेष्ठी नात सो फाल्यां 25 तारखेक तांकां म्हणजे ह्या सगळ्या स्पर्धकांक तेंच्यांनी आपोवन की आम्ही तुमकां सगळे दिता म्हणजे कितें दिता तें हांव नकळो पण तुम्ही स्पर्धा हांगा करा ही विनंती तांकां ते करपाचें आसा अशें हांव आयकतां म्हणजे फाल्यां मुद्दाम आपयला कित्याक सगळ्यांच कडल्यान ह्या स्पर्धेक सगळ्या नाट्य कलाकारां कडल्यान ह्या स्पर्धेक विरोध जाता हें आतां तांकां कळ्ळां पण म्हणून मुद्दाम तांकां फाल्यां आपोवन त्यांचे बौद्धीक घेवपाचें ठरयलां अशें आमकां कळ्ळां कोणेन आपयले मेंबर सेक्रेटरी कोणे आपयले कला अकादमीन आपयला आता तांकां एड्रेस कोण करतलो हे तुम्ही फायंड आउट करू शकता कला अकादमी जे आम्ही जाणा पण आम्ही म्हणजे ऑफिशियली नोकळो कला नाटक जायनाशिल्ली पयलीं बाकीचे जाताली साऊंड सिस्टम आनी बाकीचे सारखे आशिल्ले सांगता खूप बरें असले पण कला अकादमीन आम्ही अशेंय म्हणटा कला अकादमीन स्पर्धा जावकच जाय आणि हो मनाचो विषय जावकच जाय पण केन्ना जेन्ना बाकीच्या थिएटरापेक्षा वाईट परिस्थिती आसा तेन्ना न्हू कला अकादमी जर ओरिजिनल त्यांच्या स्थितीन असलेली जाल्यार आमचो कांयच विरोध नासतलो उलट थंयच जावंक जाय अशें आमी खूप कारणां खातीर म्हणटा आमचो असोय हें आसा की अनेक स्पर्धा अनेक गांवांनी जावंक जाय इतक्या खातीर की बाकीच्या लोकांनी कळपाक जाय स्पर्धा कितें आसता स्पर्धेचे स्पिरीट कितें आसता जावंक जाय पण मुद्दाम आता ते हांगा हाडप इतकी वर्सां थंय यशस्वीपणान केल्या तेंच्यांनी स्पर्धा दुसरी कडेन आणि थंय सगळी व्यवस्था बरोबर आसा तरी पण अव्यवस्थीत ठिकाणी कित्याक हाडप हो व्हडलो प्रश्न आसा ना थंय कलाकारांक कितें जाता स्टेजीचेर आतांच्या कला अकादमीच्या स्टेजीचेर ते डायलॉग मारता तेन्ना तांकां परत रिवर्स येना आणि ते कितें करतात आनी कितें तांकां आड्डी मारची पडटा ती एक गजाल लायटी सारक्यो ना आणि पयले 5 ओळी सारखे आयकूंक येता जे लोक फुडें बसता ते फाटल्यान बसता तांकां कांयच आयकूंक येना असो अनुभव आसा हय हांव दोन नाटकां हांवें पळयल्या आनी म्हजो अनुभव तो आसा दुसरी आनी एक गजाल कितें आसा आमचे हे भुरगे जे कोण आसा कलाकार जे आसा जे ह्या नाट्य स्पर्धांनी काम करतात ते सामके मरून तळमळीन काम करतात आमी तांकां अशीच म्हणजे कोत नासले भशेन उडयतात आनी करा तुमी म्हणून करपाचें म्हणून करा अशें करून तांचो अपमान करता शेरी Not like to name the school, but since I work with a lot of schools, this has been the feedback that I have got, and I have asked also, why didn't you all try Kala Academy? Because they have gone to like
halls and the places now because there is no choice for schools. आम्ही जेन्ना म्हणटा आमकां एक कला अकादमी आसा, भुरग्यांक एक एन्युअल डे एसीन एक जागो आसा, इतली वर्सां जाली एक सारको ऑडिटोरियम ना आमचे टँजिम सिटीन एक प्रॉपर फंक्शन करपाक भुरग्यां खातीर. So this is a very, very sad situation. I would not like to name the school, but all those parents and principals who are watching me, you all know exactly what is happening and why you all have not got permission. मॅडम तुम्ही म्हणटा मराठी स्पर्धा जावपाक कलाकारांनी कंप्लीट ना म्हणून कंप्लीट पूण लिपी जावपाची आसा. त्यांनी काल सांगला की इथे सिनेमा सुद्धा तुम्ही बाकीचे लहान लहान प्रोग्राम करात पण सिनेमा करू नका हे प्रत्यक्ष सांगला. ना 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 आम्ही करणं पण सारासार विचार सगळ्या आर्टिस्टांनी करपाकच जाय. तशें म्हणटा सगळ्यात चड विचार कला अकादमीन करपाक जाय की जेंका आमी फुडें काडपाक जाय तांकां फाटीं ओडप कितके बरोबर हो तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. एक सांगपाक जाय की आमचे पणजे आनी तालिगांव न्हू जायते स्कुलां आसा आनी आतां डिसेंबरान जायते एन्युअल डे फंक्शन्स आसा. आय हॅव गॉट टू नो की जेन्ना स्कुलान प्रिन्सिपल दे हॅव कॉल्ड अप द ऑफिस टू आस्क वेदर दे कॅन यूज द हॉल फॉर द एन्युअल डे, तेणेन डायरेक्टली प्रिन्सिपलाक सांगला की आमी दिवंक शकना कित्याक द ऑडिटोरियम इज अंडर रेनोवेशन म्हणून. सम रिपेयर्स आर गोइंग टू बी हॅपनिंग. तुम्ही स्कुलाक दिना हेचे आनी अशें कशें तुमी लायक नाटकाचे कॉम्पिटिशन्स करता. सो द मेन थिंग इज इफ यू आर स्टॉपिंग इट, सगळ्यांक स्टॉप करात, डू द प्रॉपर चेक, डू एव्हरीथिंग, डू नॉट पुट पीपल्स लायफ्स एट रिस्क. कित्याक आमी आर्टिस्ट जे आहा स्टेजीर वयता कितें अनफॉर्च्युनेट जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो ते पळोवपाक जाय. आनी कोणाक दिता तुमी परमिशन आनी कोणाक दिना परमिशन तशें जावपाक जायना.